सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिनेंत आमचे तुझ्या विची देण्या सोम्या किते पाटी आमी दी मोगान तुझ्या सोम्या आमकां तुवे पोसलाय राखलाय सेवेन तुझ्या भक्तीन उर्बेन तुका नावडता सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिनेंत आमच्या तुझ्या वेची देण्याक सोम्या किते पाठी आमी दी क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तीकांनो मंगळाराचे जावच्या ह्या पुंतळाच्या मिसाच्या दिवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिडे निमती परत एक आकांत उब जाला आसता. ह्या संदर्भार आमी परत हांगासर नव्यानाक हजर जाल्या. सरस्पर देवाची भरपूर आशिर्वादां आमचेर दिसून दीस वतून आसात आनी मुखारी वतूंक आनी अमेरिकार संकश्टांतले राखून सांबाळूंक जाय अशी कृपे तेणी विशेष करून ह्या मिसाच्या वेळार विशेष करून आमी मागया. अर्गांनी तेसां पसून मिस भेटयता फाबी आनी जेसी मेंडोन्सा दोगातार बरी भलायकी असलेल्यांक बरी भलायकी लाभलेल्याक अर्गां मिस दिता. मार्क पिरेरा नालसोपरा मुंबई बरी भलायकी लाभलेल्याक अर्गां मिस दिता. जेसिका पिरेरा नालसोपरा मुंबई मरियमायक आनी जेजू अर्गां मिस दिता. पिरेरा कुटाम नालसोपरा मुंबई अर्गां मिस दितात. फेलिक्स डिसोज आनी अर्गां मिस दितात. फेलिक्स बान्स आनी कुटाम बचपे अर्गां मिस दितात. स्टेल्ला फर्नांडीस बेलगाम अर्गां मिस दितात. नॉबी सिक्वेरा किरें ह्या सर्व देशां बसून आमा समेस्तां बसून जे कोणा मागतान बसयला तांच्या बसून विशेष करून ह्या संदर्भार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो संवसार म्हणल्यार खोटेपणांत ह्या पावंडार म्हणजे संवसार म्हणल्यार खोटेपणांत आमी सुमकताना देवाचें उतर आमकां बरेपणां दारूंक बरें जिवंक उलो दिता. सैतानाक पयस करूंक सैतानाक पाट करूंक आनी देवा सोय सुमकोवंक आमकां प्रेरण दिता उत्तेजन दिता. देवाचें उतर तशेंच सुमयाचे ते पवित्र संस्कार ह्या संस्काराच्या जरींतल्यान देवाचें उतर आयकून देवा सोय आमी जिवंक देवा संगी सुमकोवंक जाय पुरती कृपा सकत बोळ बेसांव ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. पिडेस्त तांकां विशेष करून मागता आसतना आमच्या कुडींतय नाना तरांची पिडा आसा. आमच्या कुटपांत पिडेस्त भाव भयणी आसात. आस्पत्रेन वळवळची आसात. आख्खे संवसार कोरोना पिडे वरवीं कस्तोवचो आसा. ह्या सर्व पिडेस्त भाव भयणीक सुम्याच्या पांयांतळा समर्पण दिवया. आमी हर एकल्यांक सुम्याची कृपा सुम्याचे बळ सुम्याची भलायकी हो जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी तळकाळ समानान हें पवित्र बलिदान पेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजांत तावन दूख धन बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सुम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय.
सोम्या काकुळकर, सोम्या काकुळकर, सर्व पदवेदाते आमची काकुळत करून आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. एक घडी बरदोळे दांपया. आमच्या आमच्या घर संगती ते सवा खातीर जे इरादे घेवन आमी सागामी आयल्या ते सर्व इरादे सुम्या जेजूच्या पांयां तळा, त्रिनादीच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, बगे वजूद तात देव या तुझ्या धर्मदूता वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फोव केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो अशें आख्या पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वसो आनी आमकां तुजी भलायकी, तुजें बळ आनी तुजी सकत निरंतर लाभो. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सर्वेस्परान हन्नाचो उगडास केलो आनी तिणें सामुएलाक जल्म दिलो. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वचप. शिलोंत तांणी जेवन पियेवन जाल्या उपरांत हन्ना उठली आनी सर्वेस्परा मुखार गेली. तेन्ना येजाक येली सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दारवोता कडेन आपल्या आसनार बसून आसलो. ती सगळीच कंतीबरीत जावन सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली आनी दुकां घालून रडली. तिणें अशी एक आंगवण केली. दलबारांच्या सर्वेस्परा, तूं तुजे साकरणीचें दलदीरपण पळयताय जाल्यार तूं म्हजो उगडास करताय आनी तुजे साकरणीचेर विसर घालिनाय जाल्यार आनी तुजे साकरणीक एक पूत जल्माचो करशी जाल्यार हांव ताका ताजी जिणीभर सर्वेस्पराक भेटयतलीं. ताज्या माथ्याक केदींच वाकर लावंक दिवची ना. ती सर्वेस्परा मुखार जायतो वेळ प्रार्थना करीत आसतना येली तिच्या तोंडाक पळयतालो. हन्ना मौनपणी प्रार्थना करतली. तिजें वोंट हालतलें पूण तिजो तालो आयकनातलो. देखून ताका ती पियेल्याशी दिसली आनी ताणें तिका म्हणलें, कितलो वेळ तूं पियेल्ले स्थितीन रावतली? तुजो दाकासरो पयस कर. हन्नान जाप दिली, ना सायबा, हांव एक निर्भागी स्त्री. हांव जावं दाकासरो जावं हेर सोरो पियोंक ना. हांवें म्हजें खाली सर्वेस्परा मुखार उमतिल्लें इतलेंच. तुजी साकन एक हलकी स्त्री म्हूण लेखी नाका. हो सगळो वेळ हांव दुखीन आनी कंतीन भरलेल्या काळजांत हांव उलयतलीं. येलीन म्हणलें, समाधानान वच आनी तुवें इस्रायेलाच्या देवा कडेन मागलां तें तो तुका दिवं. तिणें जाप दिली, तुज्या दोळ्या मुखार तुजे साकरणीक दया लाभूं. उपरांत ती थंयची गेली. ती जेवली आनी पियेली आनी तिजें मुखामोल फुडें केदींच कंतीन भरलेलें दिसूंक ना. दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें ती उठली आनी तांणी सर्वेस्पराचो आराधन केलें. उपरांत ती रामांत आपल्या घरा परतली. एल्कानान आपले पतीनी हन्ना कडेन एकवट केलो आनी सर्वेस्परान तिजो उडास केलो. ती गर्भेस्त जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एक पुताक जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दवरलें. कित्याक तिणें म्हणलें, हांवें ताका सर्वेस्परा कडेन मागून घेतलो. देवाचें उतार हें. सर्वेस्परा मुझ्या तारुकात संतोषता काळीज मुझे. सर्वेस्परा मुझ्या तारुकात संतोषता काळीज मुझे. सर्वेस्परात संतोषता मुझे काळीज. मुझ्या देवा सोवे मेळटा म्हाका बळानी गठाय. मुझ्या दुस्मानाची हांव परवा करिना.
कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण संतोसता. सर्वेस्परा मुझ्या तारुकांतय संतोसता काळीज मोजे. बळवंताचे दोणू मोडून पडले पूण अस्कत्याचे बळ वाडले. पोटभर जेवतली दिसपट्टो ग्रास जोडूंक वेतात, भुकेन मरतली आनी कसवांक काडिना. वांजडी जावन आसली सात पवटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. सर्वेस्परा मुझ्या तारुकांतय संतोसता काळीज मोजे. सर्वेस्पर मरण धाडता आनी जिवी दिता, पोंडाक देंवयता आनी वयता थंय तावन वयर काडता. सर्वेस्पर दुर्बळ्यांक धाडता आनी ग्रेस्तकाय दिता. तो सुदर्णीक शेवटिता आनी उखल सांबाळता. सर्वेस्परा मुझ्या तारुकांतय संतोसता काळीज मोजे. धुळींतली दुबळ्या धाकट्यांक तो उखलता, गरिबांक कोयरांतली वयर काडता. कुंवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें सिंहासन जण एकल्याक नेम्यार दिता. सर्वेस्परा मुझ्या तारुकांतय संतोसता काळीज मोजे. सर्वेस्परा मुझ्या तारुकांतय संतोसता काळीज मोजे. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाचे उतर मानून घेया, मुंचाचे उतर शेणय. बगर देवाचे उतर ते. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भगवंत मार्गाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. जेजू आणि ताचे शिष्य कपेर्नवांत येवन पावले. साबत येतेस जेजू सिनेगोगाक वचून शिकोवंक लागलो. ताचे शिकवणेक लोक विस्मीत जालो, कित्याक अधिकार आसलेल्या मनशां परी तो तांकां शिकयतालो, शास्त्र्यां बरी तो शिकयनातलो. तांच्या सिनेगोगांत देंवसा लागलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें बोप मारली. नजरेताच्या जेजू, तूं आमचे खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो पवित्र जाण. पूण जेजून ताका बेस्तावन म्हळें, तोंड दाम आनी ह्या मनशा तावन भायर सर. तवळून तो देंवसार ताका पिसोडन व्हडल्या ताळ्यान केळस मारीत त्या मनशा तावन भायर सरलो. समेस्त विस्मीत जाली की ते एकामेका लागीं अशें विचारी लागले. ही एक नवीस शिकवण अधिकारान भरलेली. देंवसारांक पर्यंत तो फरमायता आनी ते ताचे प्रमाण मानतात. तितल्यार गलिलियाच्या आख्या प्रांतांत ताची कीर्त गाजली. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता.
क्रिस्त थंय म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी साजूराच्या भक्ती करनो एक सवाल तुमकां केलें जाल्यार सैतान आसा गी देवसार आसा गी आसा गी देवसारा पळयलां गी पळोवना आसा गी आसा कशें कळटा देवसार आसा म्हणून हा देवाच्या विरोध तो काम करता कसली कामां करता तो देवाच्या विरोध देवसार आसा म्हणटात देवसार आसा तर कशें कळटा देवसार आसा तो देवाच्या विरोध काम करता ओके कसली देवाच्या विरोध देवसारान कामां करची कसली बरी कामां गी खोटी कामां हा खोटी कामां देवसार केदेंगीस बरी कामां करना खोटी कामां करता कित्याक तूं खोटी कामां करता कित्याक तो फोटीनचो बापय ओके कित्याक तो फोटीनचो बापय कित्याक तो बरी कामां करिना खोटी कामां करता कित्याक म्हळ्यार तो देवाच्या विरोध पक्षेचो देवा विरोध तो देव बरें करता देखून तो खोटी कामां करता कित्याक देवसार तें आसा खोटेपण मात्र बरेपण ताचें तें ना देखून जेजू म्हणलें बरो रूख बरें फळ दिता पाड रूख पाड फळ दिता काद्र्याचें फळ आंब्याचें काद्र्याचो रूख आंब्याचें फळ दिता दिना काद्र्याचो रूख काद्र्याचें तो फळ दिता बिब्याचो रूख अंजुराची फळां दिता दिना बिब्याचो रूख बिब्याचीं तो फळां दिता देखून देवसार खोटो आनी ह्या खोट्या देवसारांतय खोटें मात्र आसचें बरेंपण बिलकूल ना आसतलें समजलें आनी हें खोटेंपण देवसारांतय पळय आसलें देखून पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा देवसार आसा तेगे उत्पत्ती पुस्तकांत पळयता उत्पत्ती पुस्तकांत पळयता न्ही हां देवान सर्ग रचलो वय गे हें कोण रचलें ना सर्ग मात रचलो आंज बडव्यांक रचले देवदूतांक रचले न्ही देवदूत न्ही गे कोण देवदूत ते दोगा देगाचें नांव सांगतात गे मिंगेल गब्रिएल रफाएल थंयसरले देवदूत तातूंत आनी एकलो देवदूत आसलो कोण तो लुसिफेर तोय देवदूतूच तो पळया देवान देवदूतांक रचले तांकां स्वतंत्र दिलें फ्रिडम दिलें आनी सर्ग रचलो सर्गाच्या सिंहासनार तांकां बसयलें पळया पूण अंतलो एकलो स्वार्थी जालो पळया स्वार्थी कोण तो लुसिफेर स्वार्थी जालो आनी हो कितें करंक लागलो आपुणूच देवा बरी जावंक प्रयत्न केले पळया हांकां रचयल्लें देवान देवा बरी जावचे प्रयत्न ह्या लुसिफेरान केलें तो देवाच्या सिंहासनार बसलो पळया आनी देवान ताका कितें केलें थंय तावन ताका सकला देंवयलो आनी ताका सर्गेच्या राजांत तावन भायर घालो सर्गेच्या राजांत तावन भायर घाल्या उपरांत ताका खंय दवरलो देवान ताका कोण रचलें बळ्या आतां कोण रचलें आनी ते कोणांत ताका घालो कळ्ळें त्या उज्यांत ताका घालो कोण तुजें राज्य सर्ग म्हजें राज्य कित्याक देवान ताका नाश करूंक ना कित्याक देवान ताका तक्षणच गोबर करून सोडी येते आसलें नाश करून सोडी येते आसलें देवान तशें करूंक ना कित्याक पळया देवाचें उतर म्हणटा देव दयाळ देव कणवळो देव सदांच बोगशिता देवा थंय नासना उडास धरा देवा थंय नासना देवा थंय खोटेपण ना देवा थंय कसलेंच वायट ना देखून ताणें त्या देवसाराक नाश करूंक ना
समजलें कित्याक म्हळ्यार दाखल्याक एका बापायक 2 पूत आसात या 1 पूत आसा 4 पूत आसात म्हणजे 6 पूत तातूंत एकलो बापायक भिरांकूळ विरोध तो बापायक मारता तो बापायक थोडे फावटी गाळी दिता शिराप दिता तो बापायक नाका जाल्लें करता आवय कितें वचता कुटुंबांत जावंक सोडिना पूण तशें जाल्यार पुताक बापूय जावं आवय जावं वीक घालून जे विशीं मारता ते मारनात ताका बुधबाळ सांगतात हेणें तेणें कावन्सिलिंगाक व्हरतात हेणें तेणें सोरोप येवच्या शिबिरांत दखल करतात पूण जाल्यारय तो सुदरना जाल्यार कितें करता बापूय आपूण गाळे पुता तुका म्हज्या आस्तीच्या वांट्यांतलो 1 वांटो दिता तुका आस्ती त्या वांट्यांतलो 1 वांटो तुका दिता समजलें गी आनी तूं कालें कर तुका गरज जाल्यार बांदून दिता तुज्या इतल्याक तूं राव आमच्या घरा ये नाका हांगा आसून आमकां दुसी नाका म्हज्या बायलेक तुज्या आवयक दुसी नाका तुज्या बाबाक या भयणीक दुसी नाका तूं तुज्या इतल्याक राव म्हणून ताका एक घर जागो करून दिता खंय गी न्ही खोटेपण म्हण ताका पयस करिना वा ताका जिवीशी मारिना नास अशेना आनी तो बापूय जावं ती आवय जावं त्या पुता पासून निरंतर मागतात आनी परिवर्तन जावच्या खातीर अशेंच घडलें देवा थंय देवान ताका रसुल्लो आनी ह्या देवान रसलेल्या देवान ताका नाश करूंक कुशी वेली ना ताका अवकाश करून दिलो ताका सपरेट रावयलो आनी म्हळें तें तुजें राज्य हें म्हजें राज्य आनी तो वळतावन ओ देवसार देवा विरोध पितुरी करूंक लागलो आनी कितें म्हणलो तुवें रसयल्ल्या देवा तुवें रसयल्ल्या त्या पयल्या मनशाक हांव म्हज्या पक्षेचो करून घेतलो तुवें रसयल्ल्या त्या पयल्या मनशाक हांव म्हज्या पक्षेचो करून घेतलो म्हणून तो देवसार स्वर्पाचें रूप घेता पळया आनी कोणा सरशी येता हेवे सरशी येता आदाव सरशी येता आनी ते आडवरलेले फळ खावचे बरी करता आनी पळय पयलो मनीस आदाव आनी येव देवसाराच्या पक्षेची जातात त्या दिसांतावन आजून पर्यंत हो देवसार संवसाराची राजवटकी चलयता खोटेपणाची राजवटकी ताची देवा विरोध वेची ताची पूण देव मात्र सोंसणीकायेने सगळे सोसून व्हरता कित्याक तो कनवळो तो काकुळदार तो बिरमोतेन भरलोलो देव देखून तो नाश आशेना पूण जेजूच्या मिसावाच्या वेळार एक देवसाराक जेजू धांवडयतना तो देवसार म्हणटा म्हाका त्या दुकराच्या इणान परी वसोंक सोड आनी देव कितें करता जेजू कितें करता वसा तो अवकाश करून दिता वसा दुकराच्या इणान वसा पूण त्या मनशा दुची नाकात मनशांतल्यान भायर येया अरण्यांत 40 दीस मागणे उपास करतना देवसारान जेजू गुत नाडलें रसलेल्या आपणा रसनारागत नाडूंक आयलो देवसार पण देवसाराचें उतर तुमी आयकलो पूण ताच्या उतराक ताणें मान बगयलो ना ताणें ताका धांवडयलो कळ्ळें ओ देवाचो पूत सर्गींत हांव देवान आयलोलो आपणाक रसूल आणेंत म्हणून कळ्ळें थंय हांव देवसार पडलो आनी त्या दिसा तावन जेजू कोण म्हणून तें सत देवसार बरें जाणा आसलो देखून तो म्हणटा नजरेताच्या जेजू तूं आमच्या खबरेक कित्याक आयलाय आमी ह्या संवसारांत खोटेपण करून सासांव वायट आमी ओंपून तासांव वायटाक जायत्या लोकांक आपणाच्या बगलेक करून तासांव तूं कित्याक आमच्या खबरेक आयलाय पळया संवसारांत लोकांक खंयचें पसंद बरेपण गी खोटेपण दोनी पसंद गी ना लोकांक खोटेपण चड पसंद मोबायलार थोड्यो संगती पळय नजो म्हणून सांगलें जाल्यार आवय बापायन भुरग्यांक तांणी पळोवच्यो तत्व संगती न्ही त्या रुखाक आंब्या रुखाक फातर उडय नाकात म्हणून सांगल्यार भुरग्यांक मास्टरान भुरग्यान वचून वचून त्यात आंब्या रुखा फातर दुसऱ्या उडयनात कळ्ळें गे सोरो जिवाक पाड म्हणून त्या सोऱ्याच्या बाटलेर बरयलां जाल्यार पळोवन पळोवन वाचून पिवची तीच बाटली न्ही गे सिगरेटीच्या पॅकार कॅन्सराचे पुरा घालन हे पियेवन वचो सिगरेट पियेवन वचो पियेल्यार ती जिवाक बादाक म्हणून बरयलां जाल्यार वचून वचून थोड्यांनी पिवची तींत थोड्यांक बारीक खुशी कितें नाका कितें आडवारलेलें आसा
तें करचें तें खुशी. बरेपण कोणाक नाका, बरेपण कोणाक नाका. बरेपणांत एकलो जियेतलो आसा जाल्यार क्लासींत कांय वायट करिना, बरें शिकता, बरें करना, मास्टरान आनी टिचरीन सांगिल्लें आयकता, पुरो बरें करता जाल्यार ताका गांधी म्हणटात. ओबळे गांधी गांधी म्हणून इन्सल्ट करतात. बरें करतले पुरा गांधी, खोटें करतले पुरा कोण गोडसे. ते बरें चिंतचे थोड्यांनी. देखून पळया मनशान बरेपणाच्या की चड खोटेपणाचो मोग केलो. देखून जितून म्हळा मनशान उजवाडा प्रास काळोखाचो मोग केलो. काळोखाचो, काळो कोणाचो? काळोख देवसाराचो. देवसारान पुरा काळोखांत करची कामां, चोरी करची, मर्डर करचे, कुनी करची, नाका जाल्ली पिंतुरां करची, नाका जाल्ली न्ही गे देवसारान काळोखान येवचें. देखून आमचे थोडे आसात राती काळोखा रात जाल्या उपरांत 8 वरां येतात. तें बॅन केलां, हें बॅन केलां, तें बॅन केलां म्हणटात. खोटेपणाचे मनीस समजलें. ते बरेपणाचे न्ही. राती येवचें तांणी, दिसा उजोडाक येनात. खोटेपणाक पळय संवसारान काळोखाचो मोग केलो, उजवाडाचो करूंक ना. उजवाड सोमी, संवसाराचो उजवाड सोमी जेजो. ह्या उजवाडा प्रास लोकान काळोखाचो मोग केलो, देवसाराचो मोग केलो, देवसाराचो. देखून जेजूक मस्त बेजार आई. देखून जेजू म्हळ्यार हांव तुमकां खुशाल करूंक आयलो. देखून हांवें गायलें तुमी रडली नात. तुमकां रुदान करच्याक हांवें वाजयलें. तुमकां खुशाल करच्याक हांवें वाजयलें. तुमी नाचली नात. तुमी रुदान करच्याक हांवें गायलें. तुमी रडली नात. तुमी तटस्थ उरल्यात. तटस्थ. तुमी इंडिफरंट जाल्यात. हाय तुमकां धिक्कार तुमकां कपट्यानो म्हणालो तो. कित्याक पळया सोम्याचो मोग तांणी केलो ना. आनी आज पळयाचे सुवातेंत देवसार लागलो. एक मनीस आसलो. जेजूक पळयत आसता त्या देवसारा बोब मारली. नजरेताच्या जेजू तूं आमच्या कबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय की कितें? तूं कोण म्हण? हांव जाणा तूं देवाचो पवित्र जाण. आनी जेजून म्हळें तोंड दाम आनी ह्या मनशा तोंड बायस सर. पळया म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो, हो देवसार आसा पळय, हो फारीजेवा मुखांतर, हो साधू सेवा मुखांतर, हो शास्त्र्या मुखांतर, प्रधान याजक, श्रेष्ठ याजका मुखांतर खोटेपण करंत आसलो. आनी हे खोटेपण सडीत आनी सडीत जावन आसले. आनी जेजू हे खोटेपणाचें खंडन करतना हो देवसार एका मनशाच्या रुपी येवन जेजूक म्हणटा तूं आमच्या कबरेक कित्याक आयलाय? पळया आनी ह्या देवसारान पळया अशी इकमत करना लोकांची मनां गुंडायली की पळया लोकांची मनां गुंडायली की त्यात सोम्या तावन पोट भरून उंड्या मासलेन जेवल्ले. त्यात सोम्या तावन कोडाची पिडा नितळ जाल्ले. त्यात सोम्या तावन दिश्ट लाभलेले. त्यात सोम्या तावन हातपाय गुण जाल्ले. भलायकी जोड घेतलेले. त्यात सोम्या तावन पातकां बोगसून घेतलेले. तेत सोम्या मुखार उबा रावतात आनी म्हणटात कुर्साय ताका पळया कसलें खोटेपण पळया संवसारान. एका सोराक, एका लुडकाराक, एका कुनिगाराक, बारबासाक थंयसर उबो करतात. ताचे सवय पाप नातलो, खत नातलो, कसलेंच वायट वा आयब नातलो. एक अपुट्ट देवाची पवित्र शेळी थंयसर उबी करतात जेजूक. आनी पिलात विचारता तुमकां कोणाक जाय विसून काडा. आनी लोकांन कोणाक विसलो? बारबासाक. पळया उजवाडाक सांडलो, काळोखाक विसलो. खोटेपण तांणी विसलें, बरेपण तांणी सांडलें. उजवाड तांणी सांडलो आनी काळोख विसलो. बरेपण तांणी सांडलें आनी खोटेपण विसलें. पळया विसलें आनी पळया देवसाराक तांणी विसून काडलो. म्हणजे मगाच्या भावानो भयणीनो आजुनूय देवसार आसा गी, काम करता गी, खंडीत करता. जर तर तुमचे थंय मोसोर आसा जाल्यार, तुमचे थंय राग आसा जाल्यार
तुमचे ते द्वेष आसा जाल्यार हगे आसा जाल्यार गर्व आसा जाल्यार सगळ्यो देवसराच्यो कन्यो. आमच्या समाजांत जायते खोटेपण आसा. जर तर एकलो बरो ऑफिसर येवन त्या खोटेपणा विरोध झुजोवंक सुरू केलें जाल्यार दुसऱ्या दिसा ताका येता गाडी खंय उडयतात म्हणून ना. पूण खोटेपण आसा, खोटेपण करनासा, खोटेपणान बुडोवन आसा जाल्यार ताका प्रमोशना वयर प्रमोशन, स्टारा वयर स्टारां मेळटात. हां, शाबास ताका. कसलो राष्ट्र प्रशस्ती पुरो मेळटात ताका. खंयच्यो पुरो प्रशस्ती पुरो मेळटात. कित्याक तो खोटेपण करता. बरेपण केल्ल्याक ते कांय मेळना. ताका वंदून 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 एक पोंताक घालतात, मागीर ताणें जीव घात करून मरचे बरीत करतात. ताका वाचो सोडनात. तें खोटेपण. तें आजुनूय जायते आमच्या संवसारांत दिसून येता. जर तर तूं खोट्यो सवयो धरताय जाल्यार खोट्यो सवयो सोरो जिवाक पाड. एक दीस हांव एक दीस बस स्टँडांत बसार उबो रावसूं बसाक रावून आसलो. ते दाडा ते सराई कर्नाटका सराई म्हणून तोटे आसताले. तोटे बोल्सान घाल येताले टाईट मॅन पुरा पिवंक कुली कामावेचे पुरा. एकलो बस स्टँडांत शेवपान करी लागलो. पिळे लागलो बस स्टँडांत बस स्टॉपान आनी कान उडयलो तोटो. हांवें ताका म्हळें म्हजे वळखी सोदतो. हांवें ताका म्हळें काल सेबा सकाळीं म्हणटा तूं पियेताय आनी तेंय दांतान ओपन कर. प्लास्टीक पिळ्ळो सरो गिळ्ळो प्लास्टीक उडयलें. हांवें म्हळें तें प्लास्टीक विसलें आनी ताका दाखयलें आनी म्हळें प्लास्टिकार कालें बरयलां मद्यपान आरोग्यಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಇದು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಬರೆಯಲಾಂ ಗಿನ वय फादर बरयलां करेक्ट तें बरयलां देखून हांवें उडयलें न्ही तें उडयलें हांव तें पिवना. प्लास्टीक बारी डेंजर तें खावंक नजो. तें पियेल्यार जिवाक बादाक. भितरलें कांय ना. भितरल्यार कांय बरोवना न्ही फादर. भितरलें पियेलां प्लास्टीक मात उडयलां. तें उडयचें म्हणून तो बरयलां देखून प्लास्टीक उडयलां. भितरलें पियेलो म्हणालो. म्हणजे मगाच्या भाव भयणीन खोटेपणाक कितेंय जापी दिवंक साध्य जातात. समजलें गे. देखून पळया आमचें खोटेपण आमच्या करण्यांनी आमी दाखयता. देखून पळया आज जेजू म्हणटा तुमी देवसराक पयस करीत जाय. खोटेपण पयस करीत जाय. हेच्या पयल्या वचपांत पळय एल्काना आनी अन्नाक भुरगीं नातलीं. ह्या संदर्भार देवा लागीं विश्वासीपणी ती मागतात. अन्नाय मागता. तिकून ती शिलोंत वेतात एका देवळांत उबी रावतात. थंयसर याजक एली आसलो आनी ते वचून सर्वेस्परा मुखार अन्ना मागणें करताली आनी एली पळयता हे याजक आनी ती तो चिंता ही अन्ना घट्ट वायन पिवन आयल्या आनी बळबळ घाल करता जायचंय म्हणून तो म्हणटा कितली वायन पिवन तूं हांगासर बसशी सगळो दीस आम्हालांत आसचें गे तुवें. आनी ती म्हणटा हांव वायन पिवंक ना. हांव म्हज्या अंतस्करणांतावन काळजांतावन मागोवन आसा भुरग्याच्या देण्या पासत म्हज्या काळजाचे अथरेक सर्वेस्परा मुखार हांव सांगून आसा. म्हज्या काळजाची बोगणां काळजाची दूख हांव सर्वेस्परा मुखार ओमतून आसा. म्हणून ती म्हणटा आसतना एली म्हणटा जावं दी इस्रायल असो देव तुजें मागणें आयकून दी आनी तुका मागलेलें फावो करून दी. म्हळ्यार ती देवळांतून पाटी येतात एल्काना आनी अन्ना सांगाता मेळटात आनी त्या दीस तांचेर आशिर्वाद घालता आनी एका पुताक सामुएलाक ती धर्म दितात. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो जायत आज आमी प्रते रितीन पिडेस्तां खातीर मागतना सो कोण विश्वासान सर्वेस्परा मुखार उबो रावता आनी आपल्या काळीज उक्तें करता ताका खंडीत देवाचो आशिर्वाद फावो जाता. ह्या पुंतळाक आयिल्लीं जायतीं जाणां अन्ना बरी मागोन नासलीं. अन्ना बरी आपणाचे काळजाचे अत्रेक सर्वेस्परा मुखार उबार नासलीं आनी तांकां देवान आयकलां आनी तांकां भुरग्याचें देणें फावो केलां ह्या पुंतळाक. आनी जायतीं जाणां हाका साक्ष जावन आसात. हांव आयल्या उपरांत सुमार 17 जाणांक हें भाग फावो जालां. 17 जाणांक 4 वर्सां 5 वर्सां 7 वर्सां 12 वर्सां उपरांत काजर जावन भुरगें जाल्लें एक वर्तें एक अचाप हांगासर घडलां. 17 जाणां म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. कित्याक सर्वेस्परा मुखार आपलें काळीज उक्तें कर मागता ताका आयकता आनी देव ताका मागलेलें फावो करता म्हणल्याक अन्ना मात्र न्ही आमी हांगासर साक्ष जावन आसा. देखून
सर्वेस्परा मुखार आमी विश्वासी जावंक जाय सर्वेस्पराक आमी वेंगूंक जाय आमच्या बऱ्या करण्या मुखांतर आनी खोट्या कर्णाचे तिरस्कार करना सैताना पयस करूंक जाय देखून आमी आमच्या भावार्थाच्यो उसारणी करतना आमी म्हणटा सैतानाक तुमी पाठ करतात हा हा पाठ म्हळ्यार ही पाठ दाखोवची की पाठ दाखोवची न्ही सैताना पाठ करता सैतान आयलो पाठ करता रावल्यांगी न्ही सैतानाक ताच्या पाठ करचें म्हळ्यार सैतानाक सोडचें आनी ताच्या करण्यांक तुमी पाठ करतात की आनी ताच्या बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात की पळया सैतानाक पाठ करूंक जाय ताच्या करण्यांक पाठ करूंक जाय ताच्या बुलोवण्याक हे वेग बुलयल्ले बरी तुमकां बुलयतलो तो त्या बुलोवण्यांक तुमी पाठ करूंक जाय सरबूद वेदारा देवाक तुमी सत मानतात की ताच्या क्लेस्पुता जेजू क्रिस्ताक तुमी सत मानतात की तो मेलो पुनर्जीवन जालो आनी सर्गीच्या बापाच्या उजव्या बसला हे आमच्या सुम्या तुमी सत मानतात की पवित्रत्मो तो देवातान पुतातान नीप जाला तो ताकाय समाज सारको मान आनी महिमा फावो हे आमच्या पवित्रत्म्या तुमी सत मानतात की पळया हे सगळे भावार्थाची उसारणी आमी सत मानता सोम्याक आमी सत मानता देवा बापाक आमी सत मानता पवित्रत्म्याक आमी पाठ करता सैतानाक ताच्या बुलोवण्यांक ताच्या खोट्या करण्यांक आनी आमी देवाची भुरगीं जाता उजवाडाची भुरगीं जाता आनी सदांच बलिश्ट जावन रावता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोमी म्हज्या पक्षेक आसतना म्हज्या विरोध रावतलो कोण आसा देव सारी रावना देखून सांग पावलो म्हणटा हांव पयलें सैतानाचो आसुल्लो सैतानच म्हज्या बोगलेक आसुल्लो देखून हांव कुरुरी जाल्लो कपटी जाल्लो मसरी जाल्लो हंकारी जाल्लो आतां सैतानाक हांवें पयस केला पाठ केला आतां देव म्हजे सवयची येता सोमी म्हजे सवयची येता आनी सोमी म्हजे संगी आसतना म्हज्या विरोध रावतलो कोण आसा देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या बऱ्या करण्या मुखांतर सोम्याक आमचो कर्ण घेवंक जाय तो वळखून सत्तो देव सार आमच्या लागीं येना देखून असले जिवीच्यो सोमी आमकां आदार कृपा दिवन दी म्हूण ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन आयल्या आमी तुजे वेदी लागीं बापा भेटोवच्या काणी आतकी आमी कोण भुरगीं तुजी बापा स्वीकार करी काणी गे बापा ही काणीक आमची गे बापा ही काणीक आमची गे बापा ही काणीक आमची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे न्ही तुमच्या हातांतले पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवप्पा मानतात असले जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या आणि अख्ख्या पयसभेच्या आदावाक सरस्वर मानून घेवं सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा भगवंत जुतात देव या तुझ्या धर्मदूतान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगट करूंक संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयले तेच सोडवण आमच्या काळाच्या मनशां कडेन करूंक आमी आतां तुका भेटयता त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बाळ दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराथंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवानी आमच्या फायद्यासो
तुझी पवित्र सभा पवित्रताची खुणा सावन या संवसारां सदा उरच्या आनी सर्गेची शिकोण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीन थीर आनी गठ बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गेच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबारासो सर्वेस पोरतू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात, हो सर्गी तुका जय, हो सर्गी तुका जय, हो सर्गी तुका जय, हो सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय, हो सर्गी तुका जय, हो सर्गी तुका जय, हो सर्गी तुका जय, हो सर्गी तुका जय. पवित्र घडी आमी समरवता भावानो भयणीनो भक्तिकानो हे संदर्भात सगळी आमची पिडा आमचे कस्त आमच्या नुवारा कंत बेसाराय सुम्याच्या कुडी रक्ताक समर्पण देवया. कशें हलका अन्नान सुम्याक आपली कंत बेसाराय समर्पण दिली आनी सुम्यान सगळीच्या बापान तिच्या मागणी आयकले त्याच बापान तूं आमची मागणी आयकता. बापा कुरसू तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्तमारान ससूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सास्तीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासूत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडटसो गुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पडावोर तुवें आमकां सोडयला सोमिया संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर जैकीचा जय जय. बापा जेजूच्या मरणात सो आनी पुनर्जीवनपणा सो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतेले आमा समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदूर मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत करे. तांकां तुजी स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करे. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मर्या देवाच्या माये संगती तिसपती भगेवो जुजे भगेवो धर्मदूता भगेवो जुत्तात देव आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबरे ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सुडवंदराची अजनमतीन दवरना कस्तान वरांतले सगळी आमकी सुटोवंक देवा स्वादान आनी कृपा मागोवन सुमयान सिगलेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमचितांव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले वरांतले पिडिशडेंतले आमकां निवार. दयकृणेची वितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्तचे येणे बरोबर शानत रेखतल्याक आमकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्या राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचे दिश्ट घाल. तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तुमचे तांणी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. समयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माये मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमी दिमी घालया हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरोवन मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. कश्टतेल्या मनशांक सुटका सोडवण दिल्ली. आमी देवा थंय विस्वासी रावूंक आनी आमच्या कश्टां अनवरांतली सुटका सोडवण जोडूंक उलो दिता ती हे शिडयेचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सहभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका बरी भलायकी मेळटली. Gesù स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत राव तूं म्हज्या बोर प्रकाशांत ते सर्गीच्या राव म्हजी सांगाता. स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत राव तूं म्हज्या बोर प्रकाशांत ते सर्गीच्या राव म्हजे सांगाता. स्वीकार करूंक ह्या काळजांत म्हज्या हात्रेगान राखता सोमया तुका. काळजांत तुये म्हूण मागता सोमया देण्यांनी बोरधनिया. जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत राव तूं म्हज्या बोर प्रकाशांत ते सर्गीच्या राव म्हजी सांगाता. उंडो सोमया
वित्यूसो वर्त्या मोगान पोस करताय मोसो तुका सेवसो तो चियेतलो तुझे तैरावतलो स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बोड्या काळजा राव तू मोच्या बर प्रकाशाते सर्गीशा राव मोची सांगाता स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बोड्या काळजा राव तू मोच्या बर प्रकाशा ते सर्गीशा राव मोची सांगाता राव मोची सांगाता राव मोची सांगाता प्रार्थुया भूमगाळ बापा आमच्या देवा बगे वंजुता देवाच्या जैतेवन मरणापासून या नव्याच्या दिसावर संस्कार आम्ही संभ्रमला तांदूळ घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कोणी रक्तावरवी तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरापर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां खातीर करून दवर हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. देखून बसया मगर भावनो भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळा तुमकां मोगाचो स्वागत मागता व्हड संख्यान हांगासर नव्यानाक तुमी आयल्यात माध्यम मुखांतरी नव्यान तुमी करतात तुमकां हर एकल्यांकी हांव अभिनंदन पठयतां कोरोना पिडा परतून विस्तारते आसा हाचे वरवीं आमकां आयताराची मिसां ना जाल्यान विकेंड कर्फ्यू आसात सरकारान थोडी नियमां दिल्यात आदल्या मंगळार आमी 2 नव्यानां केल्लीं 8 वरांचे तशेंच 10:30 वरांचे पूण 8 वरांच्या नव्यानाक मस्त लोक आसलो 10:30 वरांच्या नव्यानाक इल्लोसो लोक आसलो चड लोक येवना लोक येवं की बेता कितें गोतूना पूण देखून मागीर शेनवार आयतारा विकेंड कर्फ्यू जालें आनी अशें लोकां मदें घुस्पट गोंदळ आसा असल्या संदर्भार हांगासर एकच नव्यान दवरलां कित्याक म्हळ्यार लोकांक खंयच्या नव्यानाक येचें म्हणी कळना अशें आसतना एकच नव्यान दवरलां 9 वरांच्या नव्यानाक 9 वरांच्या नव्यानाक तुमी 30 जाणां येतात आनी अशें आसतना ह्या 9 वरांच्या नव्यानाक तुमी आज आयल्यात तुमकां ऑनलायनी मुखारच खबर दिल्ली तुमी समजून घेतून ह्या नव्यानाक तुमी आयल्यात तुमकां हांव अभिनंदन पठयतां फुडें कळयता पर्यंत सद्याक एकच नव्यान आसतलें 9 वरार मीस नव्यान ताज्या उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसा व्हड संख्येन नव्यानान वांटेली जावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता कोरोनाची सगळी पिडा नॉर्मल जाल्या उपरांत आमी परतून 2 नव्यानां करतले हांव तेदळ पर्यंत सुदासून वरचें आनी एका नव्यानाक मंगळाराच्या 9 वरांच्या नव्यानाक तुमी येवचें नव्यान जाल्यार मीस जाल्या उपरांत नव्यान जाल्या उपरांत सक्रामेंताचें मोठवें आराधन 11 वरां भितर सगळे आमी आखेर करतले हांव देखून व्हड संख्यान ह्या नव्यानाच्या मिसान वांटेली जावंक तुमकां आमी उलो दिता येवच्या मंगळारा विशेश करून भुरग्यांचें देणें नातलेल्या बसोत तशेंच धाकटुल्या भुरग्यां पासून ती विशेष करून मागता देखून व्हड संख्यान ह्या मिसान वांटेली जावंक तुमकां आपोवणें दिता आमचे लागीं स्टॉल आसा स्टॉलाक तुमी भेट दिया थंयसर बेंजार केल्लें मीठ बेंजार केल्लें तेल बेंजार केल्लें उदक बेंजार केल्ल्यो कोंतामित्यो रेलिक्यो इमाज्यो इत्यादी थंयसर आसात बायबल डेरी ह्या वर्साची आसा आनी इतर जायत्यो संगती आसात ह्यो सर्व संगती आमकां सैताना विरोध झुजोवंक आनी जय जोडोवंक आदार दितात त्यो संगती वापरूंक तुमकां प्रती रितीन हांव आपोवणें दिता उलो दिता स्टॉलाक भेट दिवची दैवी वखदां आसात भुरग्यां पिडेक गांठी दुखेक गॅस्ट्रीक पिडेक आयुर्वेदीक वखदां ऑफिसांत मेळटात ती तुमी घेवची
तांचो घेवन वायजो तुमी जोडसो आनी खंडीत जायत्या जाणांक बरी भलायकी दिवंक उपकारतात ती तुमी थंयसर घेवची ऑफिसान मेळटात तुमची मिसां आनी तेसां तुमी ऑफिसान दियात थंयसर ती घेतात खंडीत तुमच्या खातीर विशेश करून मागता कावन्सिलिंगाची मांडावळ आसा तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन ह्या मुखांतर तुमकां आमी दिता हाचे संगे विशेष करून आमी तुमच्या खातीर मागता 9 उपरांत जावं दी मंगळाराचें जावं दी हप्त्या मदें जावन तुमी येता आसतना फोन करन आयल्यार बरें तुमकां राखूंक पडचें ना फोन नंबर ऑफिसांत मेळटा वा गुगलांत तुमकां तें मेळटा पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता ऑफिसांत तुमी तें दिवचें तुमच्या खातीर विशेष करून आमी मागता 2022 वर्साची कॅलेंडरां आसात ऑफिसान मेळटात एक कॅलेंडर तुमी तुमच्या घरा दवरा पुणशेताचें कितें पुरो विवाह तातूंत आसा आनी बुवा पुरब्याचें कॅलेंडर आनी सांजुदाचें मागणें तातूंत आसा आनी सगळीं कार्यक्रमां तातूंत आसात ती तुमी पळोवंक तुमकां सादी जातात देखून मी सरलेन तशी ऑफिसाक वचून एक कॅलेंडर घेवचें आनी तुमी वेचें जायत की कोणा सर्तीक जाय जाल्यार घेवयेत तुमकां शेजारच्यां कोणा दिवंक जाल्यार सर्तीक कॅलेंडर तुमी घेवयेत ऑफिसान मेळटात आमी भायर दवरुनात तें फाटल्यान दवरुनात कित्याक म्हळ्यार फाटल्यान दवरल्यार एक बंडल दवरतात एक बंडल दवरल्यार थोड्यांक मेळना न्ही देखून ऑफिसान मेळटात आनी थोडीं वाऱ्याक उबोवन भायर मुसर येतात थोडीं तशें देखून पवित्र केल्लीं कॅलेंडरान ती ऑफिसांत तुमी इसान तुमी व्हरा आनी खंडीत तुमकां ती मेळटात आनी खंडीत ह्या मुखांतर तुमी चड आनी चड बरेपणी जोडून घेतात परत तुमकां समेस्तां थंय बरें करूं म्हणटा परत येवच्या मंगळारा सकाळीं 9 वरार आमी मेळया सांजूद तुमच्या खातीर विनंती करूं सगळी तुमची मागणी तुमच्यो गरजो तो आपल्या जेजू लागीं सांगून भलायकी दिवं दी म्हणून विशेष करून मागता नव्याना काही ती जावया नव्यानाचें गीत आमी गावचें पात्रून सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर पात्रून सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर पात्रून सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर भाव भयणीनो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन भाव भयणीनो सर्गी समसो मोगाळ बाप आमचे मागणी आयकता मागीर उजूतात देव सरकारा जावन जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासून विनंती करता सांजुतात देव आनी सद्भक्त प्रत्येक जानमोरी आमची सर्गीची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्था मारिफात आमी सांगता मागया सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्यास व्हड भाव तुका आमी आमचे हे मागणें भेटयता तुका आनी धर्म दुजुतात देवाक आसलेल्या प्रत्येक इस्तक दिसा आमी उगडास करता भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणें मेळयता ही जेजू मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या परमीन मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणें आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापा निरंतर उगलाप लाभता आनी समेस मनीस देवा मनवतात जेजू आमच्या बाबत उद्देशीत वतां करोस आमच्या मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय आतां आमी मागीर वचूतात देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ही जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सर आमची पातीनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वदा आमेन सांजुतात देवा लागीं मागणें ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्म जावन आसलेल्या बगे उजूतात देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे वेळ जेजू सोडून तर सोमो वाळ मुक्तो जाणा जाल्लोय ताच्या सोडूनची सुवार्ता तुवें पयस आसले लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्तक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीसकर अडचणी निसपण निराशेच्या परिस्थिती आसलेल्यांचो तूं कितें शरोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी घर जावन तुज्या पुणशेता पतीणेर आयला एक घडी बरबोश्या मगळ भावनो भयणीनो तुमी जायतीं जाणां हांगासर ते संवाद घालतात वॉट्सॅपान धाडून दितात मेलान धाडून दितात आनी आमी तुमचे खातीर सदांच मागता जायते बरेपण तुमकां फावो जाता हे संदर्भार विशेष करून आजूय जायतीं ते संवाद तुमी गेल्यांत हे संदर्भार एकल्या काजाराचें कार्य कसली सडकळ नासतना बऱ्यान जावंक एकल्या जाग्याचें रजिस्ट्रेशन बऱ्यान जावंक त्या गजान रातीची बरी न्हीद पडोवंक 6 जाणांक गॅस्ट्री पिडेंतलें
सर्व गॅस्ट्रीक पिडेच्या समस्यांतले गुण सांगू एकल्याक शिरेची तकलेची संपूर्ण रितीन दूख ती गुण सांगू एकल्याच्या बुरयेंत पट्टीच्या कड्यांत पंटांत असली सगळी दूख संपूर्ण रितीन गुण सांगू एकल्याची गॅस्ट्रीक पिडा संपूर्ण रितीन गुण सांगू त्या जाणांची मायग्रेन पिडा तकली पडापोट संपूर्ण रितीन गुण सांगू त्या जाणांच्या आताबायांच्या गांठी दुखी पेंगटान दुख संपूर्ण रितीन गुण सांगू एकल्याच्या उतरपुराच्या अवयक बरी भलायकी जीवनाची रूस आणि पोटा कांय तरी वसोवंक आणि बरी भलायकी आनी सकत तिका फोव सांगूंक दोगा जाणां बाबा आनी माया मोगान जिवंक आम्हाला पिणे पयस करून कुटुंबान संतोशान माया मोगान जिवंक एकल्याची आर्निया ऑपरेशन नासतना गुण सांगूंक एकल्यान बसयलेले दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक एकल्याचे ते जगाचे अति धरिल्लें काम शबी तेन्ना पंता पळोवंक सजनाची BP शुगर आणि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल सांगूंक एकल्याच्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स ते बेगीन क्लियर सांगूंक आनी जागोर नावार सांगूंक 6 जाणां मतीक समाधान मेळच्या पासत 9 जाणां पांयांची गंठीची दुगूण सांगूंक एकल्याक वेरिकोस वेन्स पिडा ती गुण सांगूंक दोगा गोवा बैले मदें समाधान आसूंक त्या जाणांची युट्रस फायब्रॉइड म्हळ्यार गर्भकोशांत आसले गेड्डे ते संपूर्ण रितीन गुण सांगूंक 18 जाणांक बरी भलायकी फोव सांगूंक 7 जाणांक बरे कुटुंबाची सैरी फोव सांगूंक 6 जाणां काजरी जोड्यांक भुरग्याचे देण्या फोव सांगूंक 8 जाणां शिकोवंक बरी मोत आनी जाणवाय मेळोवंक 5 जाणां कुटुंबां शांती समाधान रास करूंक 8 जाणां भुरग्यांक एग्जामांत बरे मार्क्स काडून पास जावंक 2 जाणांक आम्हाला पिणेतर संपूर्ण सुटका मेळोवंक 2 जाणां दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक 6 जाणां परगवान बरें काम मेळोवंक एकल्याची सिवील केसींत जीक मेळोवंक 8 जाणां बरें काम फोव जावंक 3 जाणां वायट शक्तींत सुटका मेळोवंक एकल्याची आस्तमा पिडा गुण जावंक एकल्या कोर्ट केसींत जीक मेळोवंक एकल्याची पांयांची खोटी दूख ती गुण जावंक पांयाच्यो खोटो दुखी त्यो गुण जावंक एकल्याच्या घरां बरें उलोवणें आसूंक एकल्याक ब्रेस्तार 13 तारखेर क्रिमिनल केसींत फायनल जजमेंटांत जीक मेळोवंक म्हाका विनंती केल्या तशेंच 50 आनी 2 जाणां विविध वर्सां खातीर मागोवंक विनंती केल्या ह्या सर्विरेंद्र बसोत आमी मागया आमचे बसोत मागया जे कोणा मागतान बसयलां तांचे बसोत मागया आमच्या हात उबारया देवी घालया सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया व्हडा बाबार्थान उलो मारया तुमची जाप जावं दी अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान ओगलाप तुका सुमयान जेजू ओगलाप तुका स्तुती तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान आराधन तुका सुमयान जेजू आराधन तुका वंदन तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान वंदन तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू ओगलाप जेजू तुझे आराधन जेजू हालेलुया हालेलुया मगळ समया सांजुता देव मग गादू वारलेली मागणी दे तुका आम्ही समर्पण दिता समया आमच्या ओल्याक तू कान दे आमच्या बोंबेक तू ऐक आमच्या मागण्याक तू जाप दे समया मागलेले सगळे फोव कर तुका महिमा हालेलुया 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 नव्यानाचे मागणे मुंदरश्या म्हज्या मतीर काळो काडना म्हजो बाबार दंडोळा पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तले पदवेन पयसता उंडाय त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडे तावन तूं गोलो मारता अशा सणलेले बरुस जे कितें तेणें तुका देवान दिला म्हजे जिणेचे कंटे गुंडे म्हज्या काळजाची कोटसान हांव तुका भेटयता तुजे मोबायल मागीर पसिना देखील तूं म्हाका मोगान आदा सुदासून वर वडापतीने तुजे कडेन म्हाका लोपका तूं म्हाका जोड दी अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वंद नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगडलेलें जावं आमेन मगे उजूतात देवाक उलय कश्ट अडचणी निराशेंत आसलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शरोती जावन आसच्या मगे उजूतात देवा आमच्या बाप साईबाब इस्पत साईबान फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजतीन सांबाळचे खातीर जेजू लागीं विनंती कर संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूची सुवार्ता सुमेस्त मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतांत वावरड्यान धरचे खातीर जेजू लागीं विनंती कर जेजू बऱ्या गोवड्यान सुमेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आनी घरा प्राजिताक आनी शांती समाधाना घडचे खातीर जेजू लागीं विनंती कर भगवंत कुटुंबांची इल्ल्या सुमया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर जेजू लागीं विनंती कर सरिल्ल्या समेस्त बाबार्थ्या आनी बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून सासणीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर जेजू लागीं विनंती कर आमी समेस्त आनी जेजूच्या बळाती कृपे वरी देवसराच्या तळण्याचेर संवसाराच्या बुलवण्याचेर आनी कुडी चक्र वडण्याचेर जैत वरच्याक जेजू लागीं विनंती कर प्रार्थुया महिमे उद धर्मदूत आनी रक्त साक्ष्या बागेव जुता देवा तुवें जेजूचो मोग जाय त्या म्हटलाय तो सुमोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पदकाच्यो आनी स्वार्थाच्यो वाटो संडून
मायमोगाचे रस्ते धरून आमकां बोळांनी गठाय दी कसत अडकळी मध्ये निराशेन आनी बेजारांत तुजी कुमक आमकां सदांच मेळों दी अशें ह्या जिणेच्या पैनांत शबित्यान सुमकोन सर्गेन देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतरी आराधना करूंक आमी पावोशी कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं एगडी बरदोळे दांप्या आमच्या हात आमच्या दचे दवरया सुमया जेजून सांज उरता देव मुखांतर केल्ल्या सर बरेपणाक अर्गां दिवया दैत्यांक ताणें बरी भलायकी दिल्या समाधान दिला संतोष दिला वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिडिशिडेंतले अवघडांतले ताणें आमकां निवारला आमच्या वावरांत आमकां सांगात दिला मतीक समाधान दिला आमच्या भुरग्यांत हांव आमच्या कुटुंबा संद्यांत हांव संतोष आमकां फोव जाला मागलेले सगळे फोव जाला त्या पासून सगळींच्या बापाक सुमया जेजूक पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवया प्रती रितीन चौगा जाणां बरी भलायकी फोव केल्ल्याक एकल्याचें नवें घर मेळोवंक फोव जाल्ल्याक दोगां जाणां पयल्या वेळार राखून व्हेल्ल्याक एकल्याचे ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक 7 जाणां बरें काम फोव जाल्ल्याक आनी 22 जाणांक मागलो उपकार फोव जाल्ल्या खातीर मागोवंक विनंती केला तशें अर्घ दिल्यांत आनी आमी मेस्तांक लाभलेल्या सर बरेपणाचो उपकार बावडन सर्गेच्या बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवया आमच्या हातू बारया अर्गां तुका सुमया जेजू 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 अर्गां तुका ओगळप तुका सुमया जेजू ओगळप तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 अर्गां जेजू ओगळप जेजू आराधन जेजू तुवें केल्ल्या सर बरेपणा तुका आमी अर्गां दिता सुमया तूं मोठो काकुळदार आमची बिरमत पावन आमकां तूं मागलेले फावो करताय तुज्या उदार काकुळतेन आमकां हर एकला राखून सांबाळताय बरी भलायकी बेसावादा कृपा दिताय मागलेले सगळे फावो करून सांजू देव मुखांतर आमकां आशिर्वाद दिती करताय त्या पासून तुका आमी अर्गां दिता जेजू अर्गां तुका ओगळप तुका आराधन तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्त थंय आमकां नव्यान जिणेत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्या की भगवंता देव मारिफात आमी तुका अर्घ दिता सर्गींच्या बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गोवळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्या खातीर बापा भगवंता देव मारिफात आमी तुका अर्घ दिता बापा ह्या नव्यानाची कुटुंबा भगवंता देवाच्या मजतीन तुवें देवळस केल्ल्या आनी मुखार करून खुशेवेल्या उपकारा पासत बापा भगवंता देवा मारिफात आमी तुका अर्घ दिता बापा तुवें तुजे देपाती दिल्या सुखन आसतना कुमो केल्ल्याक आनी कसना निराशेन सांबाळ धरलेल्याक बापा भगवंता देव मारिफात आमी तुका अर्घ दिता बापा तुवें तुज्या दैवीक मोगान आमकां पातका जावन सुटका दिल्याक दुब वेळी मती उजवाड दिल्याक आनी कधी दुखीने आमकां बसवण दिल्याक बापा भगवंता देव मारिफात आमी तुका अर्घ दिता बापा तुज्या एकल्याच जनीत पुता जेजूचे नांव तुवें देव सरार्थ तरिल्ल्याक आनी बिजूर काळसाचांक पवित्र आत्म्या दिवच्या गठायन बरयल्याक बापा भगवंता देव मारिफात आमी तुका या अर्घ दिता पुंतळार सांजुदाच्या भक्तीकांची मागणी आयकून तांची कंत बेसराय पयस केल्ल्या खातीर बापा भगवंता देव मारिफात आमी तुका अर्घ दिता हे बघेवन जग्या सांजुदा मुखांतर जायत्या जपां केल्ल्या खातीर बापा भगवंता देव मारिफात आमी तुका अर्घ दिता सांजुदाच्या मजतीन या पुंतळार सबार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा भगवंता देव मारिफात आमी तुका अर्घ दिता सांजुदा मुखांत आमी मागले सर्व तुज्या कुशे परपणा वेळा काळा तिकीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा भगवंता देव मारिफात आमी तुका अर्घ दिता आमी सर्व संगाता मेळोवन सुमेन शिकलेल्या मागणे संगाता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां दिता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां तळ्ळे म्हणून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना पसो देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्परा आमकां वायटांतली आनी अनुवारांतली निवार सर्वेस्परा पिडेस्त आमच्या भाव भयणीचे कश्ट टळू करी आयकमची प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकट्या रस आनी सेवकांक पाव आयकमची प्रार्थना येसुमिया सरकड पिडेस्त तुझ्या सर्व पिडेस्तांक सर्वेस्परा तळल्यानी पातकांतली निवार आयकमची प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा तुझ्या मर्यादावरच्या पिडेस्तांक जिविताची बत्ती भलायकी गुडी आत्म्याची गठाय दी आयकमची प्रार्थना येसुमिया सर्गींच्या बापाईच्या दिसा आमी आयकली सर आमच्या भाव भयणीची सर त्या समाजारी कर्ण सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेन ताणें आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी आयकमची प्रार्थना येसुमिया सर्गींच्या बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयत ती सर त्या समाजारी कर म्हण आमी मागता आयकमची प्रार्थना येसुमिया मगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत फोव तें काम नासतना कुस्तूंच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर
तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थना येसू मिया दयाळ बापा फावो ती जिणी संगाती वा संगातीन मेळना आसतना कश्ट उंचा सर आमच्या भावा भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगाती वा संगातीन मेळोन बरे कुटुंबाची जेवणचे देणे फावो कर म्हण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थना येसू मिया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ल्या सर काजरी जोड्यांची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर ताचो कुटुंब संतोष सडई म्हण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थना येसू मरी मिया पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजे मजत मागतात आमची मागणी ऐक नमारानी एका कुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आणि भरोसा तुका मिलो मारता आम्ही बदेशिवेची बाळकां या दुखाच्या कोणात आसता आस्कार उस्कार सुन आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शके ते तुजे काकुळदुळे आमचेर परती आनी बदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सिद्धी भाव जेजूक आमकां दाखय हे देळी मगळी दिलो बी ओंकार मरये मगळ भाव भयणीनो पिडेस्त आमच्या भाव भयणीची उडास करया आज विशेष करून पिडेस्त आमच्या भाव भयणी खातीर मागतना आमचे कुटुंबांत घरांत आसपत्रेंत आसात विविध पिडेन वळवळतात हे सर्व पिडेस्तांचो उडास काडून तांच्या बऱ्या भलायके पासून मागया त्रिनदेची मजत मागोवन त्रिनदादी मान करून सांगता आमी म्हणया महिमा तुका सरपदवेदरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुडुका सोडून दिवच्या धडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ताक बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमकां आमच्या अस्कत मनशा सेम घेवचे दितलो लानवीक जालोय आनी आमची सरपिडा गुण करून तुवें कुशिविली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बसवण कित्याक तूं आमचे सरपिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया भोवदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी आनी मतेच्या वाकुडीच्या पिडेनी कस्तून ज्या तुज्या साकरणीचेर दयाळ दिश्ट घाल तुरसल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवची वापरीत कर अशें पत्कर नितळ जावन पिडेशिड्यांतले गुण जावन बेगिस्तांनी भलायकी जुडो फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सुमयेचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी सर्वेस्प संसार तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया भोवदयाळ सुमया भगवंताच्या बुजवणदारा तुजी मेद मेदनातलेले दयाळ आमी मागताव पिढी शिडेन कुस्तू ज्या तुज्या भुरग्यां तांचे राखण बडवे सदां समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजुणी मना बैत पयस करून एकामेका काळजातान बगसून जिवन तांकां तूं आदार दी आपल्या कस्ता वरवीं सुदारून तुजे देन तांकां आपण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच्या संगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभे सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो सर्वेस्प देव बाप तुमकां आशिर्वाद दी आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां माईक पासून आनी काकुळतीन वागूं दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं आमेन देवाचो एकलोच पो जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संसारा पर्यंत आमच्या संगात आसा तो तुमचे सवे रावूं तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावूं तुमकां वाठोरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं तुमची राखण करूं आमेन देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या सेसा उजवाडान भरले तो तुमचे ते असते सर वाईट बसमन उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजडीत करूं आमेन आणि सर्व पदवेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन वसून या जीवन क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां दडता देवाचे व्हड उपकार मगळ बाबरीनो थोडो वेळ आमी सक्रमेंत मुखार करसितेल्या सुमयेची भलायकी सुमयेची आशिर्वादां सुमयेचें बेसांव शांती सुमयेचो मोग आनी शांती आमी जोडून घेतल्या भक्तीन ही आराधना वांटिली जावंक तुमकां आपोवणी दिता आराधनाची गीत आमी गावचें
दिता दुनिया तुझो मोग करता तुकार गादिता मुजो सोमी म्हूण मानून घेता तुझो मोग करता तुकार गादिता मुजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 आराधन हांव करता सोमिया सरपडून वंदिता धनिया आराधन हांव करता सरपडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता आराधन हांव करता सरपडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 हात उभारून आमच्या समया स्तुती करूया आम्ही आमचं समय आमच्या मध्ये एवढ्या रूपार करत असा येसुमियाची स्तुती करूया हालेलुया 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 अरगान जेजू गलाब जेजू तुझे जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 उलो करा सोमिया विश्वास उलो मरा आमचो सोमी आमच्या मध्ये आसा त्या सोमियाक आराधन करूया काळ संत वंदुया दिन वाचूया आमचो बवरतो सोमी सर्गा संसार जोतनी या मुंड्या रूपार आदर असो आमकां आशीर्वादित करता बेसावारी भरता त्या सोमियाक आम्ही आराधन करूया हालेलुया 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 अर्गान तुका सोमिया जेजू आर्गान तुका सोमिया ओगलाब तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू हालेलुया 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 बशा मगल भावानो भयणीनो एक घडीभर सोमिया पळया सोमी आमच्या मध्ये हांगासर आसा आज विशेष करून कस्तेल्या बसोत आमी मागतना पिडेस्तां बसोत आमी मागतना सोमी आमकां हांगासर ते रितीन आमकां आपयता ताच्या पांयां तळा हे तुमी कस्तेल्यानो आनी वजन वयतल्यानो म्हणटा तो आमी थोडे पटी एका ना एका रितीच्या पिडेक कश्टून आसा हेच्या पयल्या वचपांत अन्ना भुरग्याचे देणे नासतना कश्टून आसली 12 वर्सां तिका भुरगीं जावन आतलीं ह्या संदर्भार ती विविध रितीच्या कश्टांक उडोवंक जाल्ली खाजर जावन भुरगीं जावना जाल्यार एका जोड्याक व्हरती निराशपण आसता वस्तू कंत जाता बेजाराय जाता संतोश तांचें तें आसना आनी हाचे भायर
जर तर त्या जोड्याक कांय तरी आयकूंक मेळत जाल्यार प्रते रितीन त्या स्त्रियेक तूं वाचडी तुका भुरगीं जावंक नात म्हणून अशें निंदा आयकूंक मेळ्ळी जाल्यार आनीक चड दुखता. थोडे पडी कडी सोनी थोड्यांनी विचारचें आसा भुरगीं जावना गी कितलीं भुरगीं अशें विचारलें म्हणटा आनी चड दुखता. नासली जायती कश्ट नासली अन्ना सर्वेस्परा मुखार तिचे कश्ट ती समर्पिता. देवाळांत सोम्या मुखार उबी रावन आपले काळ सांत तावन ती रुदान करून सर्वेस्परा मुखार आपले आक्लास ती उसारता. थंयसर आसलो येली तिका बरवसो दिता. खरेपणी तूं मागताय जाल्यार खंडीत तुजें मागणें सर्वेस्पर इस्रायल असो देव आयकतलो आनी तुका मागलेलें फावो जातलें म्हणटा तो. आनी ती देवळांतून पाटी आपल्या गांवाक पाटी येतात आपल्या घरा पाटी येतात आनी ती एलकान सवय एकवटता आनी तिच्या गर्भाचे देव आशिर्वाद घालता आनी ती एका पुताक जम दिवंक पावता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवान आमकां बरें हात दिल्या. तूं बरें प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो सर्वेस्परा मुखार विश्वासीपणी मागता तो घेता. देखून जो म्हणटा मागा आनी तुमी घेतल्यार मागनातलो घेना. कोण मागता तो घेता. देखून मागा आनी तुमी घेतल्यात. देखून म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो आज फकत पिडा गूण जावं मात्र न्ही मागस जाय पण देवसारांत सुडका मेळोवंक मागस जाय. थोडे पोटी देवसार आमच्या पगलेक आसता. आमचो राग म्हणलो देवसार, आमचो द्वेश म्हणलो देवसार, आमचो मोसोर म्हणलो देवसार, खोटेपण म्हणलो देवसार बगलेक आसता. तेन्ना जेजूची आमकां चडपटी साळवळ जायना. मागलेले आमकां मेळना. आमी गूण जायना. कित्याक आमी सोम्याच्या पक्षाची न्ही देवसाराच्या पक्षाची जाल्ल्या तेन्ना आमी कितें करता आमी देवातान पयस सरता. देखून आमकां थोडे पटी मागलेले मेळना. देखून ह्या संदर्भार आमी उबी रावया. सर्वेस्पराची एक स्तुती करना सर्वेस्पराक नांवाडून हें गीत आमी गावया. दुस्मानाचें कोटें आमी नाश करूंक सतनितीन सदां आमी स्थिर रावूंक सैतानाचें राज तें अंत करूंक बोपाट मारूंक स्तुती ओगळापण आमी गाजयता. हालेलुया. दुस्मानाचे कोठे आम्ही नाश करूंक सतानितीन सदा आम्ही स्थिर रावूंक सैतानाचे राज ते अंत करूंक बोपाट मारून स्तुती होगळा आम्ही गायता. दुस्मानाचे कोठे आम्ही नाश करूंक सतानितीन सदा आमी स्थिर रावूंक सतानितीन सदा आम्ही स्थिर रावूंक सैतानाचे राज ते अंत करूंक सैतानाचे राज ते अंत करूंक बोपाट मारून स्तुती होगळा आमी गायता. मारून स्तुती होगळा आमी गायता. हालेलुया, 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 हालेलुया. गरुडाक तरणाटपण येवच्या बरी आत्म्याचे तरणाटपण म्हाका फावो कर सोम्या. सोमी मुजे थंय जेवंक आसतना अनवार मुजे थंय केदीस येना जावंचे ना ही ओडपात न्ही सोम्या. देखून मुजे संगातार राव सोम्या. म्हाका दैर दी सोम्या, म्हाका बळ दी सोम्या, म्हाका सक्त्यान बरो गुण कर म्हण आमी मागया. गरुडाक तरणाटपण येवचे परी आत्म्याचे तरणाटपण म्हाका फावो कर. सगळा गरुडाक तरणाटपण येवचे बरी आत्म्याचे तरणाटपण म्हाका फावो कर. सोमीचे म्हजे थंय जियो नासतना अनवार म्हजेर केदीस ते येवचे ना.
सोमी जेजू मोचे थंय जियो नासतना अनवर मोचे थंय येवचे ना दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंक सत्तानीतील सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती ओगळाप आमी गायता हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पर आमच्या मध्ये असा देवसाराचे जैत वर्ष सोमी खोटापणाचे जैत वर्ष सोमी आमच्या मध्ये असा हे सोम्याक आमी आराधन करूया हे सोम्याक आमी दिन वाचूया हे सोम्याची स्तुती करूया जेजो जेजो तुका जाव आर्गा तुका जाव ओगळाप तुका जाव स्तुती तुका जाव महिमा शादाला बाला 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 बा शंदका बलंदलैया हालेलुया Ternik marke disto zairaka Jesu tăi să danso eu nu rag Ternik parke disto zairaka Jesu tăi să danso eu rag Saulenta ceatu rautana Talno che di sărși tuja eu cenna सौळ्यांच्या तू रावताना ताळ्यो के दिस सिन तुझ्या येवजोना दुस्मानाचे कोटे दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंक सतानीतीन सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे रासने अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती ओगळाप आमी गायता हालेलुया हलो बारा सोम्या हालेलुया 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 आमचो सोमी आमच्या मध्ये असा जेजू 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 दाविदाच्या पुता तुझी स्तुती करता तुका वाखणता तू बोवरतो तुका कुलता तू विश्वासी तू मागाण तुका जाव महिमा तुका जाव आराधना तुका जाव स्तुती हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. अर्गान तुका सुमिया जेजू अर्गान तुका सुमिया जेजू आमचे नित्ताटू आतू बरें आपल्या आमचो सुमी आमच्या मध्ये आसा आमकां दा दिता गुरपा दिता सकळ दिता बोळ दिता तूं सुमी आमकां भलायकी दिता हे सुमिया मुखार अन्ना बरी आमी हातू बारना ताची स्तुती करिया अर्गान तुका सुमिया जेजू अर्गान तुका ओगळाप तुका स्तुती सुमिया जेजू ओगळाप तुका आराधन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका वंदन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बसया मगळ बडबडीनो एक घडी भर सोम्या आपल्या सोम्या आपल्या आमचो सोमी आमच्या मध्ये आसा काकूळ दिसो सागर तो काकूळ दिसो दर्यो तो पळया एक देवसार एका मनशा थंय आशिल्लो त्या मनशा थंय तो देवसार तो त्या मनशाक आठावेटे दितालो त्या मनशाची केबडायो करतालो त्या मनशाचे सगळे घराणे एका अकांताच्या परिस्थितीन ताणें घाल्ले आनी जेजू थंयसर आसतना तो मनीस तो देवसारान भरलेलो तो मनीस तो देवसार सोम्या लागीं म्हणटा तूं म्हज्या खबरे कित्याक येताय पण बिरमतीन भरलेलो सोमी कितें म्हणटा त्या मनशा तूं भायर सर ताची कुटुंबाची कश्ट आसा तुजे वरवीं आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज देवसार फकत आमच्या आंगार येजें म्हणना आंगार येवन आमी अशें नासजें म्हणना पूण देवसार नमोनेसो आमच्या आंगार येता रागासो देवसार थोडीपटी आंगार येवन एक मार मारलेलो आसा मोकलो मनीस पडच्या जाल्लो आसा थंय देवसारत कळ्ळें मोसरासो देवसार आयलो जाल्यार शेजारच्या आनी घरच्या मदें कितली गडाय बुडा जाता म्हणना न्ही लढाई थंय एखादी देवसारत
स्वार्थसो देवसार हांगा रायलो म्हणटा आसतना स्वार्थसो घरांत कितले ना समाधान उपजाता. आमाल पियणासो सोऱ्याचो देवसार हांगा रायलो म्हणटाना घरांत कितलो दोशी जाता, झगडें जाता. है की न्ही? ही पुरा देवसार वायट सोयांचो जुगारी खेळचो, इस्पीट खेळचो, आनी कितें काय म्हणटात बेट्ट मारच्यो, पयशे उगडावचो, हे सगळे देवसार आयले म्हणटाना आमचे घराणे आमचे घर कितले नुकसान जाता. ते पुरा देवसार. आनी असल्या देवसाराचे जो म्हणटा ह्या घरांत जावन ह्या मनशांत बाईस सर आमी फकत देवसार चिंचे हांगा रयलो तो गड 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 जाता हालता तो मा देवसार म्हण चिंता आमी. तो मा देवसार न्ही. असले देवसार सायलेंटपणी निशांतपणी आमचे थंय काम करना सगळे घराणे कुटुंब आनी सगळे संबंध पाड करचे दैत्य देवसार आसात. आनी असल्या देवसारांक जेजू भायर वच म्हणटास. पण म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीन आमी सगळ्यांनी एका ना एका रितीच्या देवसाराक आमच्या कुडींत आमच्या जिवितांत जागो दिल्लो आसा. देखून ह्या सुमेलाचे बोक्षणे मागी आमी सुमेलाचे बोक्षणे मागीन आमी नीट बसया, आमचे हात आमच्या हृदयाचेर दवरया. खंयच्या रितीचो देवसार तुमच्या जिवितांत आयिल्लो आसा? राग असो गी, मोसर असो गी, द्वेश असो गी, स्वार्थ असो, सुमेलागी उलो मारा तुमी. काकूट म्हजी कर सोमिया. 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 राग हांवें केला, मुसर हांवें केला, कुडी काडून पेल्याक दुखयला सोमिया. पेल्याक म्हज्या रागा वरवीं मोसरा वरवीं जायतें दूख दिल्लें आसा. तुजेर आड वचून पाड उलोवन म्हज्या कुशेन जिवन तुका अपमान केल्लो आसा सोमिया. हे सगळ्या पथकाची दूख धरता बक्षणे मागून म्हणटा सोमिया. काकूट म्हजी कर सोमिया. काकूट म्हजी कर सोमिया. काकूट म्हजी कर सोमिया. लढाई हांवें केला, बडाई हांव उलयलां सोमिया. पेल्याची ती बेपरवा केल्या, शिराप हांवें घाला, वाईट मागलां, दुस्मनाचो नाश आशेलां, स्वार्थान भरलां सोमिया, मुसरान भरलां. विविध नमुन्याच्या देवसाराक म्हज्या जिवितांत जागो दिवन तुका पयस केला. पश्चातापवता सोमिया. म्हजेर काकूळट दाखय, म्हज्या कुटुंबाचेर काकूळट दाखय, म्हज्या भाव भयणीचेर काकूळट दाखय, म्हज्या आवय भुरग्यांचेर बाबांचेर काकूळट दाखय. ही बक्षीस सोमिया म्हूण मागता. काकूट म्हजी कर सोमिया. काकूट म्हजी कर सोमिया. काकूट म्हजी कर सोमिया. वाईट हांवें चिंतलां सोमिया. गलीस हांव उलयलां, बुरशें हांवें आदारलां, सताची नितीची वाट सडल्या सोमिया. फंडीची वाट धरल्या, अनितीन हांव जियेलां, अन्याय हांवें केला. अनितीचो सैतान
अन्याय सुसईतान हांवें म्हजे बकले दवरलेलो आसा नितीच्या न्यायाच्या मनशाक तुका पयस केल्लो आसा म्हणजे देवाक पयस केल्लो आसा हंकारान हांव भरला सोम्या गर्वान हांव सरला नलिसांत हांव चियेवन तुका पयस केला बक्षणे मागता हांव सोम्या पदकाची दूख धरून काकुळट कर म्हूण मागता हांव सोम्या काकुळट मोची कर सोमिया सगळी पदकाची दूख धरा काकुळट मोची कर सोमिया 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 काकुळट मोची तू करताय सोम्या मग तू बक्षिताय तुका महिमा तुका समाराधन तुका स्तुती ससनाच्या ससनाक आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. अर्गान जेसु अर्गान जेसु. ओगलाब जेसु ओगलाब स्तुति जेसु. जेसु Hallelujah. आराधन जेसु आराधन जेसु. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मगळ भावानो भयणीनो आमचो स्वामी आमचे मध्ये आसा आमचे समर्पण करया हे वखदां पोवापुरब्याची घडी आमचे समर्पण करचें अन्ना एलकानाची पतीन भुरगीं नासतना कश्ट नासलेल्या तिका एकच वाट आसली सोम्या मुखार वयचें आनी समर्पण करचें सोम्याचें सोम्या ती आपणाकच समर्पण दिवचें आनी ती समर्पण दिताली न्ही समर्पण दिताली कितें कश्ट वळवळे कंत बेजाराय समर्पण दितना तिणें आपणाकच विसरली ती आपणाकच विसरली आनी तिचें एक्सप्रेशन कशें आसलें म्हळ्यार तेसर आसलो येयली म्हणटा कितें म्हणटा हां ती आम्हाला पियल्या म्हणटा पियेवन टायट जाल्ले बरी कळ्ळें थोडे पटी मागणें करतना विशेश करून काळजांत मागणें करतना थोड्यान म्हणचें आसा एक घाल पिरकी गिरगिटकी म्हणचें आसा पूण काळजांत तावन आमी मागता थोडे पटी आमकांच गुंतून आमी कितें मागता म्हणून तशें जाल्यार एका गाड एका भवर्तान आपणाकच अन्नान उक्तें केलें सर्वेस्परा मुखार आनी सर्वेस्परान तिचें मागणें आयकलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमी सर्वेस्परा मुखार आपणाकच उक्तें करूंक जाय भवर्तान पातयेनेन विस्वासान आनी खंडीत सोमी आमचें मागणें आयकता एक बुटी रातीची सुमार 12:30-1 वरां जाल्यान म्हाका एक फोन आयले आस्पत्रेंत हांव कांगनाडी आस्पत्रेंत हांव एका स्त्रियेचे उत्तर प्रयाच्या म्हणजे एका स्त्रियेचे मलगडे स्त्रियेचे फोन आयले आनी हांवें उखल्ले फोन अननोन नंबर आनी ती स्त्री रडटाली फोनार हांवें विचारलें कित्याक फोन केलें ह्या राती ती म्हणाली फादर एक उपकार मागाचे आसलो म्हजे दुयेक डिलिव्हरी सामको एडमीट केला आस्पत्रेंत आनी भुरग्याचें आनी आवयचें कंडिशन एकदम पाड आसा आनी सिझेरियन करूंकय जायना आनी नॉर्मल डिलिव्हरी जायना तसले परिस्थितींत ती आसा कितें करचें म्हूण कळीत ना डॉक्टरान सांगलां आवयक आनी भुरग्याक दोगांकय रिस्क आसा ऑपरेशन केलें जाल्यार भुरगें मरतलें या आवयक डॅमेज जातलें कालीन जाता देखून भारी कश्ट आसात दया करून तुमी मागा फादर म्हणून ती रडोवन फोन करूं लागली हांव राती उठून हांगा आयलो सक्रामेता मुखार हांगा आयलो आनी सुम्या मुखार आनी त्या स्त्रीयेक तेजे दुवेक गर्भांत आसल्या बाळकाक समर्पण दिलें 1 घंटो परत हांव न्हिदलो
म्हाका खबर ना कितें जालां म्हणून. दुसऱ्या दिसा सकाळीं 6:30 वरां हांव मिसाक भायर सरतना कॉन्वेंटाक म्हणून मिसाक भायर सरूंक रेडी जाताना फोन आयले आनी म्हणाली, फादर 1.5 वरार म्हजी धूव बऱ्या भुरग्याक नॉर्मल डिलिव्हरी जावन बाळां जाली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी ती म्हणाली, धाकट्यार म्हणटा एक अजापूस सई, एक अजापूस सई. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जेन्ना आमचें काळीज आनी आमचें मन उक्तें करून मागता तेन्ना सर्वीस पळोवन आमचें मागणें आयकता. आनी हांवें त्या स्त्रीक म्हणूंक जायना तूं ह्या संदर्भार माग म्हणून. तिका मागूंक जाता जायना. ती त्या दुयेच्या कटल्याच्या बोगलेर आसा, दुवळ वळून आसा, ब्लिडींग जावन आसा, भुरग्याचो जल्म जायना, असो जाल्यार संदिग्ध परिस्थितीर तिणें कशें मागयत. देवा लागीं आकलास बोब मारन तिणें एक फोन म्हाका गुंडयला आनी हांवें तिचे पासून मागणें केलें आनी सुरेशपुरान तें मागणें आयकलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, सक्रामेंता मुखार बाबार्थान तुमी मागता तेन्ना तुमी घेतात, घेतात. देखून आमची ती जायती दुखी आसात, पिडा आसा, आमच्या कुटुंबां पिडेस्त आसात, आमच्या वळखीची पिडेस्त आसात, खंयची इरादे आमकां गरज आसा. तुमच्या पिडेची, तुमची दुखी, तुमचे वळवळे, तुमचे कश्ट, तुमची कंत, तुमची बेजाराय, तुमच्या अनवरां कितें आसात सगळीं सोम्या मुखार समर्पिया ह्या वक्तान. हर एक मनीस एका ना एका रितीन कश्टून आसा. ह्या संवसारांत कश्ट नातलो, कंत नातलो, बेजार नातलो, कोणी मनीस आसा गी आसतीत गे, सगळ्यांक आसात. म्हाकाय आसात, बिस्पाकी आसात, पापसेबाकी आसात, न्ही गे. आमच्या भारताचे प्रधानिकी आसात, अमेरिकाचे अध्यक्षाकी आसात. तांचे कश्ट तांकां आसात. ते कोणा कडेन सांगूंक जायना, आपणें पळोवंक जाय तें, न्ही गे. कश्ट नातले मनीस आसचो ना. कोणें म्हणूंक जायना हांव सगळो हॅप्पी म्हणना. आज हॅप्पीयांक पुरो, फाल्यां अनहॅप्पी जातलो हितून, न्ही गे. जायना. देखून म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो, ते सगळे कश्ट, कंत, बेजाराय सोम्या समर्पण दिवंक आसा. रात जाल्या उपरांत उजवाड येतलो, तो दीस येतलो न्ही. कश्ट आयल्या उपरांत सूख आसा, सूख आसल्या उपरांत कश्ट आसा. जिविताचे ते एक पैण, ते पैण आमी जिवंक आसा. ह्या संदर्भात सोम्याची सकत सोम्याचें बोळ आमकां जावंक जाय. देखून आमचें समर्पण करया. तुमचे हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा, इट्ट बसो, दोळे धांपा. तुमच्या थंय कितें दूख आसा, कितें पिडा आसा, कितें तुमी मागोवंक जाय, कोणाक तुमी समर्पण दिवंक जाय. जावं पुरो तुमच्या पत्नीक, तुमच्या भुरग्यांक, तुमच्या पुताक धुवेक, तुमचे कश्ट, तुमचें घर, तुमची कृशी, तुमचो वावंट, तुमची बेजाराय, तुमची कंत, पिडा, शिडा, तुमचे वळवळे, तुमच्या आकांत, जे कितें आसात सगळे एक घडीभर सोम्या मुखार हाडा. मागले तुमकां खंडीत फावो जाता, मागतात ते घेतात, मागनातले बिलकुल घेनात. देखून विस्वासान मागा, बाबार्थान मागा, आनी यू वील रिसीव. आस्क आनी यू वील रिसीव. 100% you will receive. Trust in the Lord, pray to the Lord, and you will receive the blessings of the Lord. जिनियंत हांव कश्ट ताना सोम्या तुजो उगडास काडटा, कश्ट ताचे हांव नियळटा, तळो तसो आयकता. जिनियंत हांव कश्ट ताना म्हणजे गीत हें गायतना तुमी समर्पण करा. हे वक्त हांव तुमचेर पवित्र उदक शेणयतलो आनी खंडीत पवित्र आत्म्याची सकत तुमचे देंवतली, तुमकां अभिषिक्त करतली, तुमकां कृपेन आनी शक्तीन भरतली. जिनियंत हांव कश्ट जाताना सोम्या सोगडास काडटा, सोम्या सोगडास काडटा. कश्टाची हांव नियळटा, कश्टाचे हांव नियळटा. ताळो तासो आयकता, ताळो तासो आयकता. कश्ट तेल्यानो येया, कश्टांत येयल्यानो येया. वसंत म्हाका दिया, वसंत म्हाका दिया. दितलो विशय तुमकां, दितलो विशय तुमकां. मोगाच्या गोफांत म्हज्या,
मोगाच्या कष्ट गोपामुच्या केल्यानो येया कष्टातिल्यानो येया वसंते म्हाका दिया दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपामुच्या आळताना दोळ्यांनी भरता तुका सोम्या खाऊलो मारता ताच्या उतरा कांदिता चिनी आळताना दोळ्यांनी भरता तुका सोम्या गावलो मारता ताच्या उतरा कांदिता हांवच तो बरो गवळी हांवच तो बरो गवळी शेडया खातीर जीव दिवचो शेणया खातीर जीव दिवचो पाटलाव मुजो तूं करशी फाटला मोजो तूं करशी सर्गी बंदराक तूं पावतलोय सर्गी बंदराक पावतलो हांवच तो बरो गवळी हांवच तो बरो गवळी शेडया खातीर जीव दिवचो शेणया खातीर जीव दिवचो पाटलाव मुजो तूं करशी फाटला मोजो तूं करशी सर्गी बंदरा पावतलोय सर्गी बंदराक हालेलुया 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 हात उबारा सोम्या कुलो मारा या वक्ताक हालेलुया जेजो सोम्या दाविदाच्या पुता आमची काकूळ कर या परदेची काकूळ कर या बवर्त्याची काकूळ कर या भक्तिकाची काकूळ कर माध्यम मुखांतर हे आराधन करतात त्या भक्तिकाची काकूळ कर गुण कर जेजू गुण कर आपण गुण कर तुझी गुण करची दैवी सगत आमच्या शिराने वळण तुझ्या पवित्र क्षणोन आमका दोन्ही तळ कर तुझ्या सक्तेन आमका भर तुझ्या भलायकेन आमका भर तुझी शांती आमका दी समाधान आमका दी सर्व वाईट सक्तेत आम खोट्या सक्तेत आम देवसराच्या नाट्या तळण्यात आमका निवार सोम्या हालेलुया हालेलुया आपण जेजू आपण टच heal us Lord सर्व वाईट सक्तेत खोट्या सक्तेत आमका निवार कसलीच वाईट सगत खोटी सगत वाट मंत्र आमच्या जैतवरीनं जाऊच्या तुझ्या पवित्र पदवेत आशीर्वाद घेत गजो टच heal us Lord हालेलुया 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 उलो मारा निरंतर सोम्या जेजो या सगळ्या भक्तिकाचे आशीर्वाद घाल तुझी गुणकरची सगत लाभ आशीर्वाद लाभ सोम्या बेसमानी बर सोम्या हर एकल्याचे कष्ट दुःख तुका समर्पण देत आहो तुझी खुशी वाईत सगळ्या की आमका निवार हालेलुया 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 मारा हालेलुया 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 उला मारा सोम्या जेजो हे सगळे भक्तिकाचे आशीर्वाद घाल गुण कर जेजो गुण कर आपण टच अस हील अस लॉर्ड हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया जेजू सोम्या गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर हालेलुया 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 हालेलुया
अर्गान तुका सुमियान जेजू अर्गान तुका ओगलाप तुका सुमियान जेजू ओगलाप तुका स्तुती तुका सुमियान जेजू स्तुती तुका आराधन तुका सुमियान जेजू आराधन तुका वंदन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका हालेलुया 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 मगळ बाबडीनो आमच्या हात आमच्या तकलेचेर दवरया पवित्र आत्म्याची मजत मागता ह्या वखदां पवित्र आत्म्या देवानी आमकां अभिषेक कर सगळी आमच्या हात तकलेचेर दवरा एक घडी बरो तकलेचेर दवरा पवित्र आत्म्याची मजत तुमचेर मागा जेजू म्हणटा घेया पवित्र आत्म्याक जांची पातकां तुमी बक्षिता ती बक्षतली जांची पातकां तुमी बक्षिना ती बक्षोवची नात एक अधिकार तुमी आमकां दिता हेरांक बक्षुसो वायट करतना कोणी तुमचे लागीं येतात आनी म्हणटात आय एम सॉरी खंडीत ओके इट्स ओके आय विल फॉरगिव यू आमी तुमकां बक्षिता म्हणची एक देणें देव तुमकां दिता तशेंच सुम्याची स्तुती करच्याक सुम्याचें आराधन करच्याक सुम्याची भलायकी जोड घेवच्याक सुमी तुमकां तसो पवित्र आत्मा दिता आनी म्हणटा हो पवित्र आत्मा तुमकां सक्तेन भरतलो हो पवित्र आत्मा तुमकां धैर्य दितलो हो पवित्र आत्मा तुमकां बोळ दितलो हो पवित्र आत्मा तुमकां कुरपेन भरतलो हो पवित्र आत्मा तुमचें जिवीत देण्यानी आनी फळांनी भरोवन तो नंदन करतलो ह्या पवित्र आत्म्या उलो मारा पवित्र आत्म्या देवान ये पवित्र आत्म्या ये अभिषिक्त कर्म मागा दोळे दांपा मोगळार सुम्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा अभियान तरतरून आसलेल्या सिसांक धैर्य दिवच्या मथीन एका रितीन कंगल जाल्ल्या तांकां मथीची पिडा गूण करच्याक ताची ही पिडा सगळी दोन नितळ करून बरी भलायकी दिवच्याक तुवें पवित्र आत्म्या पाठयलोय त्याच पवित्र आत्म्याक या बाबत्यांचेर पाठय सोम्या या भक्तिकाचेर पाठय तो पवित्र आत्मा देवन येवन दी तांकां अभिषिक्त करून दी तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी तांकां भरून दी सोम्या पवित्र आत्म्या देवनी अभिषिक्त कर तुज्या सक्त्यांनी ह्या भक्तिकांक भर तुज्या पवित्र पदवेन तांकां आशिर्वादीत कर तांचें जिवीत नंदन कर तांच्या मुखल्यार रावन तांकां वाट दाखय पवित्र आत्म्या तांच्या फाटल्यार रावन तें संरक्षण कर तांच्या बगलेर रावन तांकां सांगात दी तांच्या वयर रावन आशिर्वाद लाभय तांची जिवीत तुज्या देण्यांनी भर तांची जिवीत तुज्या फळांनी भर पवित्र आत्म्या देवनी अभिषिक्त कर ही गीत गायतना तुमच्या माथ्याचेर पवित्र तेलाचो गुर्तांव काडटना तो पवित्र आत्मो सांकेत रितीन तुमचे ते देवोन तुमकां अभिषिक्त करतलो मदें हांव हांगासर पवित्र तेलान तुमकां मागतना भक्तीन दोन लायन करून बवरतान तुमी येया मास्क घालून येया आनी भक्तीन हे पवित्र तेलाच्या माखणेन वांटली जाया ही पवित्र आत्म्या आमचे देवोनी दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून सोय पवित्र आत्म्या आमचे देवोनी दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून गरजेत असले परचेक पावोंगे गरजेत असले परचेक पावोंगे आस्कत मनाच्या सक्तेन भरूंगे आस्कत मनाच्या सक्तेन भरूंगे गरजेत असले परचेक पळोंगे गरजेत असले परचेक पावोंगे आस्कत मनाच्या सक्तेन भरूंगे आस्कत मनाच्या सक्तेन भरूंगे हे पवित्र आत्म्या आमचे देवोनी दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून हे पवित्र आत्म्या आमचे देवोनी दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून
कष्टातिल्याचे हृदांत मोगी कष्टातिल्याचे हृदांत मोगी नितीन जुसच्या प्रेरण सवोनी नितीन जुसच्या प्रेरण सवोनी ए पवित्रात्म्या आमचे देवोनी तुका आमचे बदलून संतोष हाडूनी ए पवित्रात्म्या आमचे देवोनी तुका आमचे बदलून संतोष हाडूनी मोगमई पसासो हा भाव मुरुंगी मोगमई पसासो आभाव मुरुंगी तू बावी काळजान बावार सवोनी तू बावी काळजान बावार सवोनी ए पवित्रात्म्या आमचे देवोनी तुका आमचे बदलून संतोष हाडूनी ए पवित्रात्म्या आमचे देवोनी तुका आमचे बदलून संतोष हाडूनी हालेलुया 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 मारा निरंतर मारा हालेलुया 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 पवित्रात्म्या पराक्लीता देवोनी आमचे गुण कर आमकां आशीर्वादित कर बेसावानी आदार लाभ पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या पराक्लीता सकतेन आमकां हालेलुया 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 अर्गन तुका सुमिया जेजू अर्गान तुका मोगलाब तुका सुमिया जेजू मोगलाब तुका स्तुति तुका सुमिया जेजू स्तुति तुका आराधना तुका सुमिया जेजू आराधना तुका हालेलुया 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 सुमिया सोन बोग जालो जाल्यार जोरान ताका चालतडियो जोरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सुमिया सो आशीर्वाद घेऊन गावया गीत येत्या व्हडा सक्रामेंतान हे देवोडा
सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पुर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आदार्या सोलवून बेचास कत्विश्व्या बाबार्ताचे बोळ दिव्या जशे बापाक तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी मायमा ससना एका स्थळ्यात हर्षिता तुका दोगांच्या स्मिरिता समासामी नवडता प्रार्थूया. हे देवा, या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणे सवळ सदांच आमचे देम बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्ताला मान करून देन आमकां फोव कर. अशें आमच्या संवसारी जिवितात खोटेपणा पाठ करूंक, सैतानाच्या करण्या पाठ करून, ताच्या बुलोवण्या पाठ करूंक आनी सदांच तुका विश्वासी देवाक वळखूंक, तुजी स्तुती करून तुका मानान लेखूंक, तुका महिमा दिवंक, बाबा तुजे सवे एकवटान जिवंक आमकां फोव कर. जोची येता आनी रास वर्सल येता ससनाच्या ससना. आमेन. उभी राहूया. सदैव जाऊन सुमेचे नाव म्हणताना आता आणि सदा सर्वदा, आता आणि सदा सर्वदा म्हणताना सदैव जाऊन सुमेचे नाव ओढल्या तळ्यानं सुमेची स्तुती करणं म्हणजे सदैव जाऊन सुमेचे नाव, सदैव जाऊन सुमेचे नाव, आता आणि सदा सर्व, सदैव जाऊन सुमेचे नाव, आता आणि सदा सर्व, आता आणि सदा सर्वदा, आता आणि सदा सर्वदा, सदैव जाऊन सुमेचे नाव, आता आणि सदा सर्वदा, सदैव जाऊन आता आणि सदा सर्वदा, जाऊन सुमेचे, सदैव जाऊन सुमेचे नाव. सदैव जाऊन हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मग अशा भावना बहिणीनो, भक्तीपणांत सक्रामेंताच्या आराधना वाटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरी करूं म्हणटा. आदल्या मंगळारा 2 नोवेनां केल्लीं, पूण हांवें मदें शुक्रारा दिसा तुमकां तिळशिल्लें ऑनलायनी मुखांतर, तशेंच मॅसेजी मुखांतर, आनी तुमी सगळीं 9 वरांच्या नोवेनाक आयल्यात. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. परत आमी 9 वरार नोवेन करतले येवच्या मंगळारा. कोरोनाचे आकांत आतां आसा आनी येवचोय आसा. देवरासर संदिग्ध परिस्थितीर 9 वरार एकच नोवेनाचे मीस, उपरांत नोवेन आनी सक्रामेंताची आराधना आसा. व्हड संख्येन वांटेली सांगूंक तुमकां उलो दिता. पुंतळ्याची कॅलेंडरां रेडी आसात. तुमी सगळ्यांनी एक घडी भर ऑफिसा कडेन घेवचें, थंयसर कॅलेंडरां दितलीं. तुमकां जाय तितलीं कॅलेंडरां, कुटुंबाक एक कॅलेंडर पुरो. कोणाक शेजारच्यांक सैऱ्यान दिवंक आसा जाल्यार सट्टी कॅलेंडर तुमी काडून घेयत. फिरगसकारांक कॅलेंडरां तुमच्या घरा तुमकां पावीत करता. देखून फिरगसकारांनी घेजे म्हणना, उरलेल्यांनी भक्तिकांनी कॅलेंडरां घेवन वशीत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. परत येवच्या मंगळारा सांगाता मेळया. जेजूचे नाव कितले व्हरते नाव, सुटका सोडवून दिवचे जेजूचे नाव. सर्गानी संसारार एकच नाव, ते जावन आसा जेजूचे नाव. सर्गानी संसारार एकच नाव, ते जावन आसा जेजूचे नाव.
अळया भेटू सैतानाक दावडावचे ना बेबी रात पयस करचे ना सैतानाक दावडावचे ना बेबी रात पयस करचे ना पिडा शिडा बरे करचे ना ते जावन आसा जेजूचे नांव जेजूचे नांव कितले व्हडले नांव सुटका सोडवून दिवचे जेजूचे नांव सर्गानी संसारार एकच नांव ते जावन आसा जेजूचे नांव सर्गानी संसारार एकच नांव ते जावन आसा जेजूचे नांव मुगाळ पुत्रा सोमे अवकार मोरे आशीर्वाद दिव आमकां भगीन क्रिस्तुचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.